सांचो बावतीस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पानपासा सोबी एकूच जावच्या आमकां बोलाड्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोबी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं प्रेदेच्या भयणी भावानो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना क्रिस्त आमची वाट आणि क्रिस्ताचे वाटेन आमी चलोवंक अदीक दयाळ आणि मोगाळ मनशां आमी जांक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यांत मागुया आणि हे पवित्र रितीन फाटीपणी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सर्वपरिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो व्हडलो प्रात ह्या पासत 35 संकवार मुरीक सगळे दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वपरिदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया मी समी भेटयता जो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत तशेंच दुसरें तेसाव एस्पेरांसा फेर्नांदीस हिच्या आत्म्या पासत तांचे पासत मागतना सगळ्या पासत आमी मागुया भोव करून जीं कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमतात वो काजाराचो दीस पाळटात तशेंच जीं कोण पिडेंत आसा जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी तशेंच आमी मागुया आयज आमचो इव्हेंट आहा जो फायट इव्हेंट केरीत भाशेन देवाची कृपा आनी आशिर्वाद दर एकल्याचेर ह्या इव्हेंटान आसलेल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया देवा आमच्या कोनवाल्या बापा मनशा कुलाक आदली पातकी गोंतींतले निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय तुजे अगणीत दयाळाची कृपा घेवंक आमी भक्तीपणी आशोवंक रावता तर खरी स्वतंत्रतायेचें इनाम आमकां फाव कर आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप जाका इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पो देव म्हणटा खरेंच सिवोनाचे पोरचे जेरुजाल्यांत तूं बिराड करतली आनीक रुदोन करची न्हय तुजो उल्लो कानार पडना फुडें तो तुजी दया करतलो तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो सर्वेस्पोरान तुका दगदगाचो उंडो आनी उपद्र्याचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना पूण तुजेच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली तूं उजव्यान वो दाव्यान वच तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले हीच ती वाट तसोच चलून वच जमणीत बी ओपतात ताका तो पावस धाडटलो
आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानार चोरतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरोव खातलीं. ज्या दिसा कोट्याचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंटनाच्या दिसा सगळे उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मारफार करून आपले पोरचेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या वता इतले कडक जातले आनी 7 दिसांचे वो एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतले. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ती सगलीं सुभागी. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब: सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवरात ती सगलीं सुभागी. फापसोलोलीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मीत मेरना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब: सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं सुभागी. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर आमचो मुन्सुबीदार. ताणेंच आमकां समूट दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू जुद्याच्या देवस्थानांनी शिकयत सोर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे ओतमे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल गोरणाच्या सांडलोल्या मेंढरा सोशी वचात आनी वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवन करात. खोटकारांक नितोल करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला फुक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, लॉरेन्स द अरब हें चलचित्र फिल्म लॉरेन्स
ऑफ एरेबिया ह्या चलचित्रांचेर लॉरेन्साची कथा व कहानी सांगतात. आनी एक दीस जेन्ना लॉरेन्स आनी ताचे इश्ट थंयसर डेजर्टान वेताले, चलताले, बरेच गरमी आसलेली आनी ताचे मदें एकलो आसलेलो दुयेंत पिडेंत आसलेलो. तो एकलो सकला पडटा आनी फाटीं उरता पळय. तेन्ना उरलेले सांगाती आसलेले ते म्हणटात तो बेश्टो ठकीश, ताका सोडून दी, नाय जाल्यार तो पिडेंत आसा, ताका आसूं दी. आनी ते चलत लागतात. तेन्ना लॉरेन्स म्हणटा ना आमी ताका आदार करुया. तेन्ना हे म्हणटात इज युजलेस, आदार करपाची गरज ना. पूण जेन्ना ते मुखार वेता पळय तेन्ना लॉरेन्स आपूण वेता, पाटी वेता, ताका सोदून काडटा खंय आहा पळय तो, खंयसर पडला पळय तो, आनी ताका आपणाच्या बुसाचेर घालून आपूण सकला हाडटा. आनी जेन्ना ताका सकला हाडटा तेन्ना तो पळयता उरलेले ताचे इश्ट जे आसलेले थंयसर पडोन आसलेले. प्रितीच्या भणी भावनो, लॉरेन्स पुदाकार घेवन त्या मनशाक हाडटा आनी तो साल्वार जाता. हें चलचित्रान लॉरेन्स ऑफ एरेबिया हाचेर दाखोवळ केल्लेलें आयज आमकां कितें तरी सांगता. आनी खेरीत भाशेन जेजून शिसांक आपयले, तांकां पाठयले. कितें करूंक पाठयले गाय? आपूण चल्ला ती वाट तांकां चलोवंक तांकां धाडले. जीजस इज द वे. जेजू जाण आसा वाट आमकां. जे परी शिसांक ताणें धाडले आनी शिवोटमानाचे बरी खबरेचे गवाय सांग ताका पाठयले, तेच परी जेजू पयच नाना दिसा आमकां धाडटा. आनी आमकां धाडटाना बेश्टो धाडिना, आपणाची कृपा आनी गोठाय आमकां दिता. आनी हेच की आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इसायास प्रवादाचे आदींच फुडें इसायास प्रवादी बाकीत कोत्ताना जेन्ना मागलोलो येतलो पळय तेन्ना सगळें सरळ जातलें, सगल्यांक देवाची कृपा उत्तली, सगल्यांची पोटां भरतलीं. कित्याक? जेजू ताचे सांगात आसतलो, देवाचो पुतो मागलोलो तांच्या सांगात आसतलो. प्रितीच्या भणी भावनो, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी करतना तोच जेजू आमच्या सांगात येता. पूण ताका आमी घेवंक आमी ताचे भाशेन दयाळ मोगाल मनशां सांग करचेचे. एक पावटी खंय एके फिरगोचेन एका मनशाची तोखणाय करूंक वो ताका ताणें जो वाव तो इगोचेन कोत्ता म्हणून ताका फेलिसिटेशन करपाक एक सेरेमनी आसलेली. आनी हे सेरेमनीक जायतीं जाणां उलयलीं. तातूंतलो एक तरणाटो उलयलो आनी हो तरणाटो तो म्हणूंक लागलो ह्या मनशाचे हांव उलयतना ताका हांव एक टॅग दिता. आनी टॅग म्हणल्यार कितें टॅग? कंपॅशन ऑन व्हिल्स. कंपॅशन ऑन व्हिल्स. कित्याक तो म्हणटा हो मनीस आपणाची सायकल घेवन कोणूय आपोवं, खंयच्याय वेळार आपोवं, तो रोखडोच आदार दिवंक पयलो आसतलो. आनी कितेंय जावं ताका फोन मारलो तो रोखडोच येता, आदार करता, केन्नाच ना म्हणना. आनी हीच ताची दोळाय आनी मोग दुसऱ्या सोबे कोणूय तो मनीस जावं आमकां दिसून येता. आनी हाका लागून खेरीत भाशेन हो ताका टॅग कंपॅशन ऑन व्हिल्स. व्हिल्स सायकलीचे व्हिल्स, कंपॅशन दोळाय. प्रितीच्या भयणी भावनो, अशेंच जेजू सवय आमकां दिसती पडटा. जेजू ह्या त्या गांवांनी भोंवंक गेलो. कित्याक लागून काय? बरी खबर पुरगट करूंक, दुसऱ्यांक बरेंपण हाडूंक. हेंच करूंक आयज आमकां उलोवसण आसा. आमी जेजूची वाट आमची वाट करूंक जेजून चुकयलेले दोळाय आनी मोगाळ मनशां आमी सांग कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. Kursa
तुझे मोरी येशू मुझ्या क्रूसाचे तुझे मोरी येशू मुझ्या म्हज्या भयणी भावानो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपरिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पयस सभेच्या देवाक सुरस्पोर मानून घेवं. मोगल बापा सगल्या कालसान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिताव. तुजे उगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां उदीक उदीक वांटो दी. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवेन. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काल जावं बारुया. सुरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सुरेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काल्यानी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उकडले. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेताव ते तुवें बासायलोले डेणे तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचे कित्तोन आमी निरोंतरी गायताव. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंद आनी पवित करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawattaco good por gotuya. Sumia Jesu ami ono kata ani ekal
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्पराक की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागताव. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती आनी आमच्या आस्कार्या सांगाती बागयोन दोदुता बागयोन जुजे वास आनी सोर्ग खाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदीदार बापा सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायदांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदोंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पयस सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आमची गोशेपण म्हणून तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सो जियेतानी रासवो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया ती म्हजे भितर म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuzo amka
कितली भलायकी जेसू यो तुयो बाबा बोई नोक्यो कालसात आमच्या रावक्यो जिवीत आमचे बदलक्यो प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा, तुझ्या दिव्या जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जाव. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे आमचो इस्कॉलाचो प्रोग्राम आहा. आमी जाणो जेजू फायट इव्हेंट व्हडलो प्रोग्राम थंयसर ग्रावंडाचेर जातलो आनी थंयसर प्रोग्राम कमेस जाता 5:30 वरांचेर आनी केरीत भाशेन आमच्या इस्कॉलान तो तयार केलेलो म्हणटच मागता तुमी सगल्यांनी हाचेर जावचे. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. थंयसर प्रोग्राम आसतलो, फूड स्टॉलां थंयसर आसतलीं म्हणटो मागता थंयसर येवचें. व्हडलो प्रोग्राम भुरग्यांनी तयार केला बरे भाशेन म्युजिकाचो ऑपेरेटा जो आमच्या पात्रोनाचेर आटापलेलो आसा, बागयोन झुजेचेर आटापलेलो आसा. बागयोन झुजेचें जिवीत आख्खें जेन्ना तो जल्माक आयलो मेलो पासून म्हणटो मागता सगल्यांनी थंयसर हाजीर जावन बागयोन झुजेच्या जिविताचेर नियाळ करचें. बागयोन झुजे काय बरो न्हयच फकत जेजूचो बापूय कसो, आंकवार मरीचो पोती कसो, एक बरो मनीस कसो, खालती चाकर कसो, कशे भाशेन तो जियेलो पळय ताचेर आमचें नदर मारूंक आमकां एक सुयेग मेळटा. म्हणटो मागता सगल्यांनी तुमी ह्या प्रोग्रामाक येवचें आनी केरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलाक उर्बा दिवची. थोडे फावटी आमी चिंतता घोडे आमच्या इस्कॉलान तितले टॅलंट ना आनी कांय ना म्हणटो मागता थंयसर आमच्या भुरग्यांचे टॅलंट्स तुमी थंयसर पळोवचे आनी केरीत भाशेन तुमचे आसने ताका एक बळ जाता, एक धीर जाता. व्हडले महान मनशां थंयसर हाजीर जातलीं. फ्रेंच एक्ट्रेस जाणें जायत्या चलचित्रांनी एक्टींग केलां. 1969 पासून ती पिक्चरान आसा, अजून ह्या पासून ह्यो आसा 2023 ह्या वर्सा पासून तिणें एक्टींग केलेलें फ्रेंच पिक्चरान. तशेंच न्हयच फकत फ्रेंच उलयले लँग्वेजीन हॉलिवूड एक्ट्रेस, इंग्लीश पिक्चरांनी तशेंच इटलियन पिक्चरांनी तिणें एक्टींग केलेलें. मारियानो बोगो ही आयच्या सांजे आमचे मदें हाजीर आसतली. तशेंच आमचे गोंयचे कलाकार एल्वीस मास्कारेनस आनी जायते उरलेले थंयसर आसतले, हाजीर आसतले. म्हणटच तुमी थंयसर येवन भुरग्यांक तशेंच थंयसर कलाकारांक जे न्हयच फकत आमची भुरगीं एक्स स्टुडंट्स आमच्या इस्कॉलान शिकलेलीं थंयसरूय थंयसर पार्टिसिपेट करतलीं. म्हणटो तांचे सांगात आमचे टिचरी, टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ, तशेंच आमचे एक्स स्टुडंट्स, तशेंच आमचे PTA मेंबर्स तांचे सांगाता हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. म्हणटो मागता तुमी सगल्यांनी येवन तुमी तुमचें हाजीरपण थंयसर दाखोवचें. आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बागयोन झुजेच्या आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. बागयोन झुजेच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सगळीं उबे रावया.
मागता आतां मातशें मीस कोबार जातोच मातशें आदार करचें मातशें कोदिली घालपाक ग्रावंडाचेर जायत्यो कोदिली आहात 1000 म्हण तो मागता मातशें कोण वॉलंटियर्स आहात ते मातशें रावन मातशें कोदिली घालपाक मातसो आदार दिवचें देव बरें करूं सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर परिदाद देव बाप आनी पूत आनी पयत आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा